What's up guys, welcome to a new vlog आणि पुढे जणांके गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 7. फ्रीज ओपन केलं आणि दूध पळेल इथले असं चढ ना चहा करच्या का आता ऊन पडताल तो गोचा फटाफट आणि दूध हाडया आणि चहा करूया. ब्रेकफास्ट करचा ॲज युजल मंडे वग्गी म्हाका काम आहे असं तो गोता दूध हाडता चहा करता तेव्हा आज वापस एक इन्स्टंट एक वग्गी जाऊची जशी ब्रेकफास्ट तयारी करता. दूध हाडले आता दूध हुन करता आणि चहा दवरता. दूध हुंकलचा दवरला चावे दवरला आता ब्रेकफास्ट तयारी करता असं तर आज करता व ओट्साचे छिला म्हळ्यार ओट्साचे पळो सुपअप जाता इन्स्टंट असं आणि इझी असं तर रेडी करता. चड ताका टाइम लागना विट्टूच्या काय सरना कांदो टोमॅटो मागीर जिरे ओट्स बेसन व म्हळ्यार चना पीठ त्या मेन इम्पॉर्टंट त्याचे मागीर मीठ थोडे हळदी पिट्टी आणि मिरसांगी पिट्टी जावका जाल्यार तुमगे टेस्ट अवेर हा सान कट केल्यार मिरसांगे जावका त्या पुरा कालो न्हू ताजी पीठ करचे आणि ताजी मागीर भाकरी कशी थापता ती तशी थापचे. आता फटाफट रेडी करता चड टाइम लागना हाका. कांदो टोमॅटो आणि मिरसांग घेतला आता हाका सांसान चॉप करता. हांगा चॉप कोण जाला हे आयदन तू ओट्स घालून दवरला तो आता घंटी पळेल तर 7:39 जाले. म्हाका 8 घंटा क्लास आसा आणि हांव पळयनी जितले वेळ जाल करून हांव फटाफट करता. 20 मिनिटात म्हाका आतां जॉईन जावका. आता पळया आता हे पुरो आसनो हे ओट्सांत घालता आणि ताचे मागीर हांव मीठ हळद आणि तांबडी मिरसांग पिट्टी घाल न्हू ताका मिक्स कर न्हू कशी ते भाकरी पीठ करतात पळय तशी करता. पुरो घालला पुरो आता फर्स्ट मिक्स करता ताजे मागीर आसनो उदक घालता आणि मीठ लास्ट घालता म्हळ्यार टेस्टा खातीर. फर्स्ट आसनो मिक्स करता क्विकली आणि हांगा आमगे चावे जाता असं फटाफट मिक्स करता का हे बेस्ट जाता इन्स्टंट आणि हेल्दी असं. मेगेला अर्ध ध्यान असणं ते असं म्हळ्यार कितले घंटे जल्द करून तो एक काम करता हे कालोन असणं फर्स्ट मेगेल सेटअप असणं ऑन करून सोडता. मेन थिंग हांव चना पीठ मिक्स करचे विसरलो लेख तसं कसं की विसरता असं मागीर आता खालेता उडगास येयला रे हे सुकी कसलं जाता असं उडगास येयलो चना पीठ घालली आता फर्स्ट चना पीठ घालता आता चना पीठ घालले आता कालय ताका चना पीठ घालून उदक घालून हे पुरो मिक्स करून रेडी जाला पळय हे अशी जाऊ काय भाकरी पिठा म्हणजे हे केन असणं आता आणि हे सुकता वापस म्हळ्यार ओट्स असणं चड असणं उदक पित्ता मागीर जावका जाल्यार असणं तुम्ही वापस असणं उदक घाला ती सिंपल आता हाका मीठ घालता. हे पळय पीठ रेडी आता कायल काढता हुन करच्या दवरता आणि चिला काढया 750 जाल्ले अंगाची कायल हुन जाताना सेटअप रेडी करून दवरता. टायल घालला कायलेन तो आता पळय कायल हुन जाल्ले की ना करून हुन जाला या चिक्के आता सुके जाला मागीर असणं वापस थोडे उदक मिक्स करून चिक्के आणि के पातळ करा ती. चलो आता ह्या घालता पण अशी जाती आहे टिक्की नो आहे तर चिक्के आराम से पातलो का तुम्ही. आता हांव हे एक कांड दाखय तुमकां ताजी मागीर हांव क्लासा बसता बाकीचे पळयता नाजाल्यार हिक सांगता काडच्या का नाजाल्यार थोडे 1 घंटा मागीर रावन येवन क्लास जावन ताजी मागीर काडता हांव. ओहो सुपर अका तर उमटी घालया आपल्या क्रिस्पी जाला पळय सुपर जाला एक नंबर पळय मस्त सुपर. तर हे इन्स्टंट ब्रेकफास्ट सुपर भाकरी म्हणजे असं इझी असं तुम्ही करी येतं काय इतलं काय या ना 15-20 मिनटात हे पुरा मिक्स करून पुरा जाता आणि हे हेल्दी असं. आणि हांव हे आता ढंकून दवरता आता म्हाका टाईम ना खाली 5 मिनिटां मात्र असं या बेस्ट कसं हुनून खावच्या मजा येता. थंड जाल्यार हाजी मजा येना थंड गेल्या ताजे खातीर हांव आतां एका काडल्या बाकीचे असणं मागीर काडता. आता ही काही जागे येता ही तिका रांदप स्टार्ट करतली. चलो ह्या पळया जाल्ला की ना करून तिका हांव उमटी घालून पळयता. सुपर एक नंबर जाला पळय लायक करून शिजला पळय सॉफ्ट जाला सुपर एक नंबर. तो आतां कसं करता हें असणं काडता प्लेटान ते हुनोवन असणं तर ह्या प्लेटान काडून दवरता तर थोडे खावन सोडता कोण कट करती मागीर हे स्पून घेवन आराम से थोडे खाता. आता गॅस बंद करता तो हांगा. गुड मॉर्निंग गाईज आता उठायल्या आणि यो पळय हांगा क्लास घेता आणि हांव हांगा ऑलरेडी रांदप करूं स्टार्ट केला. आज हांव कोबी उपकरी बनयता असं कोबी कट करून दवरला हांगा. आता कोबी उपकरी का फंड घाली हांगा दाळ शिजोवचें दवरला हांगा राईस. लेट्स मेक लंच फास्ट. ती हांव भज्जत येयला ऑलमोस्ट जाल्ला आता तांतू आमी हळदी पेटी घालया आणि मागीर कोबी घालया. सो हळदी पेटी घालला तांतू भितर कोबी घालया. सो कोबी घालला आता लायकन मिक्स करया आता. मेगेला क्लास जाले तर कसं करतोस आज तू हाजी कोबी उपकरी चालू आहे कोबी उपकरी तुगेली हांग जाला म्हळ्यार आता शिजत दवरला. अच्छा
अरे वा लायक जाला सुपर पटपटी जावन लायक तर आता हांव कसं करता आता वचून पोळ करता आज ओट्सा चिला केला अरे वा सकाळ हांव करून खावनय जाल्ले इट्स ओके बट ते म्हाका हुन लायक थंड जाल्यार मागीर ते खावचे जायना वय कडक कडक जाता फटाफट असं बाकीचे चिला काढता अंग येणं काही साईडला दवरला तर खून करतो वापस चारी गॅस आजी ऑक्युपाय असा हा भाजी कसं स्लो कर का फळ आहे ना जाल्यार करपल्यार मागीर वापस मजा ना ब्रेकफास्ट करच्या बैसल्या हांव आतां चिला खाता लागला हांगा सॉस लावून खाता साजी है ना लागे ते सॉस आउट हिंदीन तू हांगा चिला म्हणचे इन सिंपल लँग्वेज पड लाग जाला हांव फटाफट खाता असा हो एक आता वेळ झाला आणि हे राब 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 ते दुसरं दवरला हांव ना जाल्यार त्या करपत आलं वेट हांगा दवरला हांव पळया आहा सुपर हे पळय आता तिका वचून दिता क्रिस्पी जाला होय क्रिस्पी उन्हाची म्हाका पुरो म्हाका नाका न्ही अरे तुगेल खातीर न्ही मेगेल खातीर हांव सकाळ खाली एक मात्र खाल्ला जाऊन ते तू खा मेगेल हांगा आसा थोडे आसा ते खाता हांव तो ब्रेकफास्ट आनी पुरो जाल्ले आता ही रेडी जाल्ल्या डब्बो पुरो घेतला न्हू तू Yes. आता एक सोडतो वचून मागीर घरकडे येवचें आसा व्लॉग एडिट करचें आसा ताजे मागीर म्हाकाय वचचें आसा कामाक Later that same evening. तात घरकडे आयलो आनी पुरो तिंबून आयलो भायर न्हू पावस पडता असं म्हळ्यार किटी पडता असं शुभदा क्लिनिका पावल्या तिका फोन कर न्ही सकाळ 7 वर न्ही तिणें तर भूक लागल्या आता म्हाका हांगा रांदता फोन करता कोबीच भाजी केल्या सकाळी हांगा तिगेल खातीर शीत चिकी ओण जाला दनपारां हांव चपात कर न्ही म्हाका वेळ जालो म्हाका हांगा टायम जाला म्हाका वचचें आशिल्लें भायरी तर ताजे खातीर हांव शीत जेवलो आतां शीत मस्त उण आसा तिका फोन केलेलो आतां एक निमगी लायक हांव कर कांय शीत नाका हांव येवन करता तर आतां हांव चपात करता मेगेल खातीर आनी हांव जेवन घेता तर 9 जेवचे आयलो हांगा अरे काड यार कसं जालें तुका लिफ्ट बंद आसा अय्यो तू फोन कर कसं ना म्हाका दोन कसं दितस तू म्हाका कसं करता आशिल्लो हांव मेगेल फेवरेट रोडीस पळयत आशिल्लो तू आनी तुगेल रोड इज अरे पावस येत आशिल्लो तो पावस दोग मेळ्ळा जाणां चडचे पैकी एक जाण चडो अरे हा त्या वेळेस हांव तोक येवका मागीर वापस हांव तूं चडका अरे यार लिफ्ट कसन म्हाका वतना कसन जाल्ला म्हाका ही गेला गांवां चमकलेली गांवां दाखून कसन की हाडला तिणें तर अरे हांव हांव नॉनचे हाडू विसरली फ्रिजान दवरले नॉनची कसले तुक जे वय मेगेल खातीर हांव सांगली लंच हाडू हाडला तिणें हांव हाडू विसरली अच्छा तर आनी आपण कसन हाडला हे कशें रे ये बटर कंचे कुछ तो नाम था हे पळया सांग मागोतस वेट वेट सांग वेट हे कंची बटर बेन्ने बटर नो है या बेन्ने बटर हाडला वय या बेन्ने बटर ये पास झाली हांव पास झाली हे पळया हे नेक्स्ट गरांक कोरो हांव फणसा गरो म्हणटा फणसा गोर न्ही गरांक कोरो वॉट गरांक कोरो गरे करो वय करो फणसा कोरो नाजाल्यार गरांक कोरो म्हणचे कळू तुका हांव फणसा गरो म्हणटा फणसाचे जेवचे आनी कंची जेवची ते मागीर तू कसं म्हणला गांवां तो गरांक कोरो आमची केलं तो गरांक कोरो म्हणचे ताका वॉट एवर फणसा गरो होय पळय कसन दिगे या पळा अर्ध ओपन अर्ध केल्ले होय अर्ध केले वा 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 चकली अरे हांव खायनी आणि या तुगेल कधी हा हे मेगेल खातीर मुंड हाडलेलें काम करया म्हाका एक टेम्प्टी जाता हें खावचें मागत तशिल्लें ह्यो कंट्रोल करना म्हणून खावन पळया लायक कुरकुरी वारुशा तुका मागीर म्हाका कसं सांगता तूं कंट्रोल हाफ खाता हांव म्हाका जेव का आनी गे वा 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 चलो हे खावन पळया बड़ा टेस्टी होती यार राय का हे तू कसं कंची चाकुली कंची चाकुली तांदलाची हा तांदळाची कळली ती का खाऊन टेस्ट इतले वेळ या ना म्हाका कळच पुरा जय ओके आता एक काम कर जेवण घे रात्रीच्या आतां इकरी जाल्ले तो हांगा आमगे जेवण जाल्लें आमगेल हा म्हणल्यार तुगे मेगेल टू हागेल सेकंड राउंड सेकंड राउंड म्हणल्यार एक अशें जेवची न्ही हांव जेवना तो चरता हा भाई चरता म्हणल्यार म्हळ्यार तू हिंदी में बोलते ना खाना चुगना चरना बीच बीच मैं गाय है क्या चरना के गाय है क्या मैं चरता है गाय तो है और गाय हाँ गाय इंग्लिश वाला गाय इंग्लिश वाला गाय ओके अब कसं म्हणतात चरने को क्या बोलते हैं रोज रात को मुझे एक डाउट आता एकच ना बद्द सांगतास एकच ना निदोच पुढंच ना कसन की ती गेल मनांत कसन की येतस एक डाउट येत मग एवरीडे आता कसं सांगचे म्हाका चरना कळना म्हळ्यार थोडे थोडे खावचे शी पाट मील पाट मील तू कसं म्हणत म्हळ्यार चिचुंदरा म्हणके भाई चुचुंदरा म्हण बट उसको कुछ नाम रहेगा ना आमची गेला तू म्हाका गोत ना म्हाका बद्द गोत ना एवरीबडी थिंक आई विल ऑल्सो थिंक नाईट टाइम माय स्लीपिंग टाइम आई विल थिंक
आय विल मेक एव्हरीवन थिंक विथ मी. बाहेर जाल्ले घंटे टाइमपास करता असं टीव्ही पळयत असेल बसून. आता मी न्हिदत आती आणि जाल्ले. आता व्हिडिओ हांगा एंड करतात. तुमकां पुरो जणांका व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लाईक शेअर आणि फॉलो करात आमच्या पेजाका कोंकणी प्लीज. कपल गाईज. ओके बाय. बाय. गुड टेक नाईट. केअर.